मातेवाप्रमाणे सुवार्थ अध्याय 13 राज्याचो वपारी। त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराचे वेळेर वचून बसलो। आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोनीर सोडलो। लोक सकड वेळेर उबो रावलो। ओंपियाची वपार। तवळ जेजू वपारीनी साबार संगती तांचे लागीं उलयलो। ताणें म्हळें, एक ओंपी ओंपूंक भायर सरून गेलो। तो ओंपतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें। हेर थोडें चड माती नातलेले कडपी सुवातेर पडलें। हांगा माती वयले बारस आसलेले वरवीं बेगीनच तें किरलालें। पूण सूर्य उदेवन येताच तें करपालें आनी ताका पाळां फुटोवंक नांत देखून तें सुकोवन गेलें। हेर थोडें कांट्या झाडां मदें पडलेलें आनी कांट्या झाडां वाडटाना ताका तांणी चिरडून मारलें। आनी हेर थोडें बरे सुवातेर पडलें आनी थंय वाडून फळ दिवंक पावलें। थोडे 100 वांटे, थोडे 60 आनी थोडे 30। तुमकां कान आसात जाल्यार आयका। वपारीचो शेवट। उपरांत शिस फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले, तूं तांचे लागीं वपारीनी कित्याक उलयताय? ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राज्याचे गूट समजूंक तुमकां फावो जाला, तांकां फावो जावंक ना। जाचे लागीं आसा ताका भरोन वमतासर दितले आनी जाचे लागीं कांय ना ताचे आसलेले सयत काडून व्हरतले। देखून हांव तांचे लागीं वपारीनी उलयतां, कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना। अशें तांचे थंय सिद्ध जाता इसाइयाचो प्रवाद। तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजोंचें ना, दोळे सोडून पळयत येल्यात तरी तुमकां दिसचें ना। कारण हे परजेचे काळीज धाड्डें जालां। तांचे कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडलां धांपान। नांतर तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानांक आयकतें, तांचे मोतींक समजतें। अशें मुचे थंय ते फाटीं परतात आनी हांव तांकां घूण करतों। पूण भागी दिश्ट आसलेले तुमचे दोळे, आयकूंक सकत आसलेले तुमचे कान। सतच हांव तुमकां सांगतां, साबार प्रवादी आनी भाग्यवंत तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना, आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक आशिल्ले, पूण तांकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना। जेजू ओंपियाचे वपारीचो अर्थ सांगता। तर आयका तुमी ओंपियाचे वपारीचो विवर। जो कोण राज्या विशांतले उतर आयकता पूण ते मोतींत व्हरिना, तो मेरेर पडलेल्या बिया बरी। देंवसार येता आनी ताच्या काळजांत ओंपलां तें काडून व्हरता। कडपी सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकल्ल्या फरा संतोशान घेता
ताका सरी करयेत. पूण ताचे थंय पाळ रोंबा नातले वरवीं थोडोसो काळ तें उरता. उतरा पासत कश्ट दगदने उठात जाल्यार तो तें घडयेन सांडटा. जो कोण उतर आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावळींनी आनी धनाचे बुलीन ते चिरडिता आनी फळावेन करता, तो कांट्या जडकुटा मदें पडलेल्या बिया बरी. शेकी बरे सुवातेर पडलेलें बी उतर आयकून मोतींत वर्तेल्याक सरी करयेत. तसलो फळ दिता एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. नेराची वपार. जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली. सर्गींचे राज्य अशें म्हणयेत. एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी वंपलें. पूण सक्कड न्हिदोन आसता ताचो दुस्मान आयलो आनी घोवा मदें नेर वंपून गेलो. पालवी फुटोन कणसां येताना नेरी दिश्टी पडलो. तवळ धनियाचे वावराडी येवन ताचे लागीं म्हणाले, धनिया, तुज्या शेतांत तुवें बरें बी वंपल्लें न्हय? तर तांतूं नेर खंय थावन आयलो? धनियान झाप दिली, एक दुस्मानाचें काम जाय हें. तर आमी वचून तो हुमटून काडन रास घालोवे म्हणून वावराड्यांनी ताचे लागीं विचारलें. तो म्हणालो, नाका, नेर बुड्डिताना सांगाताच तुमी घोवी उमटिशात. लुवोन पर्यान धोनी सांगाता वाडोवंक सोडा. लुवणे वेळार लुवतेल्यांक हांव सांगतलों, पयलें नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंडयो बांदा. उपरांत गोव मुच्या तुप्यांत भरा. सासवाच्या बियाची वपार. आनी एक वपार जेजून तांचे मुखार घाली. सर्गींचे राज्य एक मनशान आपल्या शेतांत वंपलेल्या एक सासवा बिया बरी. निसाखी थेंबी सर्व बियांपैकी ल्हान, पूण वाडतास सर्व झाडां प्रास ते व्हड जाता आनी रूख जाताना अंतरळाची सुकणी येवन ताच्या खांदयांनी घोंटेर बांदतात. कमीराची वपार. जेजून तांकां आनी एक वपार सांगली. सर्गींचे राज्य एक स्त्रियेन 3 कळश्यो पिठांत भरशिल्ल्या कमीरा बरी. क्रमेन तें पीठ सगळें फुगलें. जेजून कित्याक वपारी वापारल्यो? ह्यो सर्व संगती जेजू वपारींनी लोकां लागीं उलयलो. वपारी विने तांचे लागीं तो उलयनातलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात सांगलें तें. वपारी वापारून हांव उलयतलों, संवसाराचे स्थापने थावन गुपीत आसल्यो संगती हांव परगट करतलों. जेजू नेराचे वपारीचो अर्थ सांगता. तितल्यार लोकांक धाडटस जेजूय आपल्या घरा गेलो. तवळ ताचे शिस ताचे सरशी येवन, शेतांतल्या नेराची वपार आमकां सोडोवन सांग म्हणून विचारी लागले. जेजू तांकां झाप दिवन म्हणालो, बरें बी वमता तो मनशा पूत. शेत म्हळ्यार हो संवसार
बरें बी म्हळ्यार राज्याचीं भुरगीं आनी नेर म्हळ्यार सैतानाची पिळगी. नेर ओंपलोलो दुस्मान देंवसार, लुवण म्हळ्यार संवसाराचो अंत आनी लुंवतलेच देवदूत. देखून जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशेंच घडतलें संवसाराच्या अंत काळार. मनशापूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांत पातकाक व्हरतेल्या सट्टांक आनी खोटेपण आदारतेल्या समेस्तांक एकठांय करतले आनी उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. तवळ नितिवंत आपल्या बापाच्या राज्यांत सुर्या बरे परजळटले. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. पूर्ण दवरल्या दिव्याची वपार. सर्गींचे राज्य म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या एक दिव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोषान वचून तो आपले आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. मोतयाची वपार. सर्गींचे राज्य म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेताल्या एक सावकारा बरी. चड मोलाचे एक मोती ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाचे आस्त बदीक सगळे विकून ते मोतीं तो मोलाक घेता. झाडाची वपार. परत्यान सर्गींचे राज्य एक झाडा बरी. ते दर्यांत उडयतस सर्व जिनसांची मासली तांतू सांपडटा. झाल भरल्या उपरांत ते व्हरतात आनी वेळेर बसून मासले विजतात. बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी भायर उडयतात. ते परी घडतले संवसाराच्या अंत काळार. देवदूत वेतले आनी खोट्यांक बऱ्यांतावन वेगळें करून उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. थंय जातलो विलाप आनी धांत किर्लोनी. नवी आनी पोरणी दिरवीं. हें सगळें तुमकां समजलें मू? विचारलें जेसून. वय जाप दिली तांणी. तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राज्या विशांत शिकोवन घेतलो हर एक धर्मशास्त्री एक घर धनिया बरी. तो आपल्या भंडारांतले नवे आनी पोरणे भायर हाडटा. नजरेतांत जेजूक मेळिल्ली निराकारणी. ह्यो वपारी सांगून जातास जेजू थंयसो भायर सरून गेलो आनी आपल्या माय शहराक फाटी आयलो. थंय तांच्या सिनेगोगांत ताणें दिल्ली शिकोवन आयकून विस्मीत जाल्लो लोक म्हणटालो, खंय थावन हाका ही सानवाय आनी असर्या करची ही पदवी. हो सुताराचो पूत न्हय? मोरी म्हणटात ती हाची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, सिमांव आनी जूद हाचे भाव न्हय? हाच्यो भयणी सकड आमचे मोदे आसात न्हय? तर हाका हें सकड खंयचें आयलें? अशें ताका तांणी नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यार सन्मान चुकाना. आपल्या माय गांवांत आनी खाशा कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मोदे ताणें चड असर्यां केली नात. आमीन.